तातूंत कसो आमी भाग घेवया येता म्हणलें पळोवया. ह्या आल्तारीर तुमी पळयतात हांगासर ताच्या पयलीं आमकां कितल्यो आल्तारी आसात एका मिसांत. जाप दिली हांवें कितल्यो म्हणटा आसतना एक खंडीत न्हय, कितल्यो आल्तारी आसात आमकां. एकच 3 कोणे तुमकां घुसपट घालना हांव. आमकां 2 आल्तारी. ह्या आल्तारींत आमी जेजूचो यज्ञ भेटयता येवकरिस्त. पूण ताच्या की पयलें आमकां आमी स्टँड म्हूण येत त्या एकाच नमुन्याच्या स्टँडान दिसल्यार ती देवाच्या उतराची आल्तार. तिशिल्या कुशीन खंयतरी आमी देवाचें उतर परगडता पळया, ती आसा देवाच्या उतराची आल्तार. देखून हर एका मिसांत प्रमुख जावन आमी 2 भाग म्हूण येत, देवाच्या उतराचो भाग आनी उपरांत येवकरिस्ताचो भाग. देखून देवाच्या उतराची आल्तार आनी जेजूच्या येवकरिस्ताची आल्तार. देखून देवाच्या उतराच्या आल्तारीत आमकां देवाचें उतर परगट जाता. ताच्या उपरांत ताच्या वयर विवर मेळटा, थंय तावन आमी मागणी देवाक भेटयता. हें सकट घडटा त्या आल्तारीत देखून आज आतां आमचें गमन त्या आल्तारीक. आतां ती आल्तार म्हणटा आसतना खंयच्या नमुन्यान हांवें सुलभभायेन सरी करयेत. परच्या दिसांनी आमी नातालांचें फेस्त केलें, नातालांचें फेस्त. ती आल्तार हांवें सरी करयेत नातालांच्या फेस्ताक. शब्द मनीस जालो, देवाचें उतर मनीस जालो. देखून आमचें उतर त्या आल्तारीत परगट जाता. तो शब्द मनीस जालो, आमच्या मदीं जियेलो. तो उपरांत कश्ट सोंसता, मरता, पुनर्जीवन जाता जेजू क्रिस्त. तो यज्ञ आमी ह्या आल्तारीत हांव भेटयता. देखून त्या आल्तारीत आमी ह्या आल्तारीक येता. थोड्यांनी म्हणचें आसा फादर हांव मिसाक मोदें केदाळा आयल्यार हांवें कुमगार घेवं येता म्हणून. कानूना पवित्र सभेच्या नियमां जायतीं आसात. चड करून आमी बापाचे पुताचे घेवच्या पयलींच येवंक जाय, इगर्जेंत येवन पावूंक जाय. जाल्यार देवाचें उतर सारकें घेनासतना आमी हांगा येवंक जायना, कित्याक आमचें थंय क्रिस्त जल्मूंक ना. देखून ती आल्तार आसा देवाच्या उतराची आल्तार. आतां आमकां पवित्र सभा कितें शिकयता? पवित्र सभा कितें शिकयता? हांगासर पळया ताबेरनाकल आसा. आमी जायतीं ह्या ताबेरनाकलाक नमस्कार करता. कित्याक नमस्कार करता? कित्याक तातूंत जेजू आसा. उंड्या रुपार आमी जो कितें येवकरिस्त संभ्रमता तो उंड्या रुपार आसचो जेजू ह्या ताबेरनाकलांत आसा. आनी उंड्या रुपार जेजू खरोच हाजीर आसा म्हूण आमी पातयेता. ताका लागून हें ताबेरनाकल कितें प्रामुख्यता घेता. आमकां पवित्र सभा शिकयता देवाचें हाजीरपण फकत ह्या उंड्या रुपार मात्र न्हय, मिसा वेळार साक्रामेंताच्या संभ्रमणे वेळार आमी देवाचें उतर परगट करतना देव कुद्दू जावन हाजीर जाता. देव कुद्दू जावन हाजीर जाता. आनी कशें? आतां पळया मोतीन चिंता. जर तर 2000 वर्सां आदीं घडयल्ल्या बरी आमी म्हणटा जेजून ताच्या शिसांक सांगलें, जेजून ताच्या शिसांक शिकयलें म्हणटा आसतना तुमच्या मतीन कसलें पिंतूर येता? जेजून ताच्या शिसांक सांगलें म्हणटना भोवशा ताच्या भोंवतणी जेजूचे शीस आसात आनी तांचे लागीं तो उलयते आसा. जेजू तांचे लागीं उलयते आसा म्हणटा आसतना आमकां पिंतूर मतीक येता जेजू उलयते आसा. त्याच प्रमाणे 2000 वर्सां आदीं मात्र न्हय, आजुनी आमी येवकरिस्त संभ्रमतना ह्या उरिल्ले संस्कार संभ्रमतना जेजूच या देवूच कुद्दू जावन ताच्या उतरा वरवीं आमच्या मदें हाजीर जाता. हाका लागून मस्तू फरक आसा मिसा वेळार परगटचें उतर आनी आमी घरा वाचचें. ह्या उरिल्ल्या खंयच्याय संदर्भांनी बायबल वाचता पळय ती भक्तीपणाची करणी. बायबल आमी काडलो उक्ते करून वाचलो ती भक्तीपणाची करणी. पूण मिसा वेळार या हेर खंयच्याय संस्कारां वेळार आमी हांगा तावन देवाचें उतर परगटता तातूंत जेजूचें कुद्दू हाजीरपण आसा. भाव भयणीनो, एक तुमच्या लागीं उलो हो आसा फरक आमच्या मदें आनी हे सकट पंगडांचे आसात न्ही.
न्यू लाईफ ते आनी पुरा कितेंय तुमच्या मोतींत घालतात जावं पुरो सैतानान चिमटी घाल्ल्या बरी, पूण तांकां हें देणें ना, तांकां हें देणें ना. कित्याक देवूच खुद्द जावन हाजीर जायना. तांणी देवाचें उतर म्हूण येत आनी कितेंय म्हूण येत, पूण ते सांकेतीक रुपार मात्र. आमकां पवित्र सभा शिकयता देवूच खुद्द जावन हाजीर जाता. कशें? हांव तुमकां दाखलो दिता. परूच आमचो सरुल्लो पाप साहेब बेनेडिक्ट 16 वर्सांनी एका परिपत्रांत बरयता तो मिसा वेळार कितें, मिसा वेळार न्ही, देवाच्या उतराच्या परगटणे वेळार. आतां उपरांत कुमगार वांडटा आसतना एकलो याजक क्रिस्ताची कूड म्हूण कुमगार दिता आसतना चिंतले येदोसो पार्तिकलासो कुडको, या क्रिस्ताची कूड येदोसो कुडको सकला पडलो. तुमी कितें करतात? तक्षणा याजकाक आपयता, फादर हाळे थंयसर कुडको पडला म्हूण याजकी बागून भक्तीन तो काडटा न्ही. कित्याक क्रिस्ताची कूड आमच्या पांया पोंदा आमी मस्तूंक जायना. देसेकरार केल्ल्या बरी जाता. क्रिस्ताची कूड आमच्या पांया पर्यंत मस्तूंक जायना. आनी पापा बेनेडिक्ट 16 म्हणटा देवाचें उतर परगडतना, देवाचें उतर परगडतना तोच क्रिस्त ताच्या खुद्द हाजीरपणांत आमचे मदें येता आनी आमी ताका पांया मळा मस्तून सोडता. कित्याक आमी कैंगी मोत दवर नासांव. हांगा येता आसतना कितल्या भक्तीन आमी नमस्कार करता, पूण पळया आमच्या मदलोच एकलो दादलो, एक स्त्री, एक तरणाटे येवन वाचता आनी म्हणटा देवाचें उतर हें. हांगा बरयलां देखून अंतलें उतर न्ही, देखून म्हजें उतर न्ही, देवाचेंच उतर, देवाचें उतर हें. आनी आमी देवाचे व्हड उपकार म्हणटा, ह्या वाकांनी तुका क्रिस्ता म्हणटा. देखून पापा बेनेडिक्ट 16 म्हणच्या प्रकार आमी आमच्या पांया मळा मस्तूंचें न्ही, आयकूनचें. आयकूनचें हें आमकां मेळिल्लें, कातोलिकांक मेळिल्लें वर्थें दायज देवाचें उतर. आतां देवाचें उतर कशें चलता, कितें घडटा मिसा वेळार? पयलें जावन हांवें म्हळें जेजूच खुद्द, या देवूच खुद्द हाजीर जाता असो दाखलो 1-2 दाखले दिता. व्हड फेस्तांच्या संदर्भात तुमी पळयलां न्ही, मणयारी या आल्ता भुरगे वाती घेवन थंयसर वेतात, धुंपयतात. ताचे उपरांत याजक आपणे परगट केल्ल्या उतराचो उमो घेता. पूण ताच्या की चड करून याजक, तुमी हांगा ह्या देव टेंपलांत पळयलां जावं पुरो, दियाकोन आसले. आतां हे आसात ते तांचो वावर करनासात, परवां येवच्या म्हयन्यान ताची वोर्ड आसा. हे दियाकोन शुभ वार्ता वाचूंक वेच्या पयलें हांगा संभ्रम करच्या याजका लागीं वचून आशिर्वाद घेतात, तकली बागायतात. दियाकोन नातल्या वेळार याजकच परगट करतात. ते कितें करतात? आल्तारी मुखार येतात आनी क्रिस्ताचो आशिर्वाद आल्तारी तावन आपणाचेर मागून घेतात. आनी कितें मागून घेतात? हांव आतां ही शुभ वार्ता परगट करचो आसा, देखून म्हजें काळीज, म्हजें वोंट, म्हजें मोन शुद्ध कर देवा म्हूण ते मागतात. ते आमी गुटान गुपीत रितीन आल्तारी मुखार नमस्कार करून आमी मागचें मागणें. म्हजें वोंट, म्हजें काळीज शुद्ध कर. कित्याक हें उतर ना फावो जाल्यार हांव परगट करतां. कित्याक हें देवूच आमचे कडेन उलयता. जावं आतां मिसा वेळार कितें घडटा? ह्या आल्तारींत कसलो संभ्रम आसा? पयलें जावन आमकां पयलें वाचप मेळटा. ताच्या उपरांत पयलें वाचप जाल्लेंच आतां फाटल्यान जाप दिवची. पयलें वाचप जाल्लेंच मागीर कितें मेळटा? किर्तन मेळटा. ताच्या उपरांत आयताराच्या दिसा दुसरें वाचप जाल्या उपरांत हालेलुया आसा. हालेलुया जाल्या उपरांत शुभ वार्ता जाल्या उपरांत शेरमांव जाल्या उपरांत सतमंतां. आतां दोतोर सदां मिसां सांगपाक घेवची. सतमंतां जाल्या उपरांत भावार्थ्यांची मागणी. आतां हें कितें? आमचो कितें घडटा? हांव कोणाक विचारूं? तिका विचारता. बाय गूड मॉर्निंग बाय. हांवें तिका गूड मॉर्निंग म्हणलें, देखून ती म्हाका फाटीं जाप दिता, गूड मॉर्निंग फादर. आतां हांव तिका गूड मॉर्निंग म्हणटा, ती अशीच तिकन रावली जाल्यार म्हाका बेजार जायना? देव आमचे लागीं उलयता आनी जर तर आमी ताका जबाब दिना जाल्यार आमी मोनी रावल्ल्या बरी जालें ना?
आमी त्या उतराक केअर करनातले बरी जालें ना. देखून आमतू ह्या देवाच्या उतरान कितें करता, देव उलयता आमी ताका जाप दिता. देव उलयता आमी ताका जाप दिता. आतां म्हाका सांगा, पयल्या वाचपांत कितें घडटा, आमी उलयता की देव उलयता? पयल्या वाचपांत आमी उलयता की देव उलयता? देव आमच्या लागीं उलयता. सदांवत हें वाचा पयल्या तेस्तामेंतांतल्यान आसा, पोरण्या सोल्ल्यांतल्यान. थोड्या दिसांनी नव्या सोल्ल्यांतलेंय आसता. तें जाल्ल्यान देवाचें उतर हें म्हणटात, परगटणार आनी वेतात किर्तनगार. किर्तनगार देव उलयता की आमी उलोवचें? किर्तनांत आमी देवाक जबाब दिवचो. आमी तुजें उतर घेतलां, आमी समजलें हांव म्हणून ताच्याच उतरांनी, किर्तनाच्या उतरांनी देवाक जबाब दिवचो. दुसरें वाचप, देवान उलोवचें की आमी उलोवचें? देवान उलोवचें, दोनी. देवान उलोवचेंय आमी उलोवचें. कित्याक दुसरें वाचप केन्नाय नव्या सोल्ल्यांतलें. सा पावलो न्हू, या सा जुआवण, सा पेद्रो न्हू, सा जाकोबान बरयल्ल्या पत्रांतलें आसता केदाळे दुसरें वाचप. आनी दुसरें वाचप क्रिस्तांवाचो अणभव आमकां सांगता, ती कशी क्रिस्तांवपण जियेली म्हणून. देखून देव आमच्या लागीं उलयता, आमी ताचे लागीं उलयता. आलेलुया उपरांत येता. आलेलुया एक तयारी. आलेलुया म्हळ्यार स्तुती जावं सर्वेस्पराक. आमी कारेजमा काळार सोड न्हू, उरिल्ल्या काळांनी आलेलुया म्हणटा. ताचे उपरांत शुभ वार्ता कोण उलयता? आमी उलयता की देव उलयता? देव उलयता. पूण हांगा देव मात्र जेजूस ताचो पूत आमच्या लागीं उलयता शुभ वार्तेंत. ताचे उपरांत येता शर्मांव कोण उलयता? पाद्र्या म्हणटल्यात तुमी, पूण शर्मावांत खरो ताच्या शर्मावाचा अर्थ प्रकार कोण उलयता? देव उलयता. हांवें एक दाखलो दिलो. शर्मांव म्हळ्यार कितें? थोड्यांनी म्हण चेड्यांचें पाद्र्याबांनी भूत भाळ सांगची, आमकां शिकोवण दिवची ना. शर्मांव कितें जाणात? हांवें एक दाखलो दिला, सगळे आमी सांग. गांठ जाता, गांठ ठाई करून मारली, टाय तसो आवाज येता न्ही. शर्मांव तसो. जें कितें देवाच्या उतरांत परगट जालां ताचें प्रतिफलन एक याजक त्या उतरांत जावन, ह्या येवकारिस्ताच्या मिस्तेरांत जावन काण आमकां सडीत विवरायता देवाच्या नांवान. आतां शर्मांव जाल्लोच येता सतमंता. कोणाची? कोण उलयता? देव उलयता की आमी? आमी आमचो भावार्थ उसाण सांगता. देखून जें कितें आमी आयकलां खरें म्हणून. ताचे उपरांत भावार्थ्यांची मागणी कोण उलयतात? आमी. आमची मागणी त्या दिसा प्रेरण घेवन देवाक आमी सांगचें, आमची मागणी आयक, आमचे प्रार्थना सोमिया म्हूण. देखून भाव भयणीनो, परत्यान आयच्या येवकारिस्ता वेळार देवूच खुद्दू जावन ताच्या म्हणयाऱ्या मुखांत आमच्या लागीं उलयता. कोण वाचपी हांगा येतली म्हूण हांव नेना, येतली हांव नेना. पूण तांकां पळया, तांचे वस्तूर ती कशी दिसतात, कशे केस उगयल्यात ते न्ही. तांच्या तोंडांत हांव येता देवाचें उतर. देखून आमी देवाचे व्हड उपकार म्हणच्या पयलें तें उतर आपणावया, जिरोवन घेवया, जियोंक प्रयत्न करया. Ubrowia.
मंदिरात तुझ्या असल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुम्ही केल्या पाटो कायल्या भूतार तुझे ऐकून जिने आमची बदलून जीवनात तुझ्या वाटो घेऊन ससांची वीज सोडून मंदिरात तुझ्या सगळ्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्या उपकारा पाटो कायल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय भोव मोगाळ भावना आणि भयणीनो आज नोवेनाचो तिसरो दीस आज प्रत्येक जावन आमी भुरग्यां पासत मागता आनी आज आमी नियाळ करचो विशय आसा देवाक आनी मनशाक मानवल्लो भुरगो जा. हाच्या शुभवार्तेंत आमी आयकत हांव ते 11वें उतर जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन प्रायेन आनी जाणवायेन वाडलो. आमी जायते फावटी आमच्या जिवितांत देवाक मानवंक तशेंच कुटुंबांत आमच्या भाव भयणीक आवय बापायक ससाऱ्यांक आमच्या लागशिल्ल्या मनशांक मानवंक आमी चुकोवन पडल्या. त्यो सर पातकां आमच्या मोतीक आमी हाडया आमच्या पातकांची दूख धरया आनी तळ काळसान एमिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया. सकट सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारू सांगता मनां चिंतून तणाव सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट Krista kakutka Krista kakutka Somya kakutka Somya kakutka प्रार्थुया. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व भुरग्यां पासत आमी मागया जेजू बरी प्रायेन आनी जाणवायेन ती वाडोवन दीत म्हूण आमी मागया. सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा तुज्या पुताच्या जल्मा वरवीं नवो उसवाड तुवें संवसाराचेर दयेन फांकयलोय. अंकवार मोरयेचो पूत जावन आमच्या सैबाचो वांटली तो जालो देखून ताच्या दैवीक जिवितान ताचे वांटली जावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवस चलयता सासनाच्या सासनाक.
सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. सोरेस्परान परतून तिसरे फावटी सामुएलाक उलो केलो. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसां, तुवें म्हाका आपयलय. सोरेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक समजालें. देखून ताणें सामुएलाक म्हळें, न्हिदोंक वच आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार जाप दी, उलय सोरेस्परा, कित्याक तुजो सेवक आयकता. सामुएल आपल्या जाग्यार न्हिदोंक गेलो. सोरेस्पर येवन ताचे अशी उबें जालो आनी आदले परी ताणें उलो केलो, सामुएल, सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सोरेस्परा, तुजो सेवक आयकता. तेन्ना सोरेस्परान सामुएलाक म्हळें, पळय, हांव इस्रायलांत असलें एक काम करच्यार आसां की ज्यो त्या विशीं आयकता ताचे दोनी कान घुमघुमतले. त्या दिसा हांवें एलीच्या घराण्या विशयान सुरवातेतावन आखेर पर्यंत सांगलां तें सगळें हांव सिद्ध करतलो. ताच्या गुन्यांवाक लागून हांव ताच्या घराण्याक सदांच तकतात तसले शिक्षे प्रमाण दितलो म्हूण हांवें ताका सांगलां. कित्याक ताचे पूत देवाची निंदा करताले म्हूण ताका कळीत आसलें तरी ताणें तांकां भेश्टावंक ना. देखून हांव एलीच्या घराण्याक सपूत घेवन सांगता, बलिदान वा बेटवणी केदींच एलीच्या घराण्याची आपल्या देशे फारीक फोन दिवंक शकची ना. सामुएल सकाळ पर्यंत थंय न्हिदलो. उपरांत ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिराची दारां उक्ती केली. पूण दर्शना विशीं एलीक सांगून तो भियेलो. एलीन सामुएलाक आपयलो आनी म्हळें, सामुएला म्हज्या पुता. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसां. एलीन विचारलें, ताणें तुका कितें सांगलें? म्हजें तावन कांयच लिपय नाका. ताणें तुका सांगली त्या उतरां पैकी एकच एक तूं लिपयशी जाल्यार देव तुका निश्ठुरांतली निश्ठूर आसलायत. सामुएलान ताका सगळें सांगलें आनी कांयच लिपयलें ना. एलीन जाप दिली, सर्वेस्पर तो, जें ताका बरें लागता तो तें करूं. देवाचें उतार हें. देवाचें उतार. देवा दैमान आत्मा म्हजो विशेव घेता. देवा दैमान आत्मा म्हजो विशेव घेता. देवा दै आत्मा म्हजो विशेव घेता. ताची तावन मात म्हजी राखण येता. तोस मुझे कड़ा, तोस मुझे तारण, तोस मुझे कोटे आनी तोस मुझे रक्षण. देवा दैमान आत्मा म्हजो विशेव घेता. देवाची वाट राखता आत्मा म्हजो, कित्याक तो एकलोच म्हजो आसरो. तोस मुझे गडा, तोस मुझे तारण, तोस मुझे कोटे आनी तोस मुझे रक्षण. देवा दैमान आत्मा म्हजो विशेव घेता. देवा दैमान आत्मा म्हजो विशेव घेता. हालेलुया, 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 हालेलुया. एक प्रवादी आमचे मोते उठला. देव आपले परचेची भेट करूंक आयला. हालेलुया, हालेलुया,
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सालुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका इसोव्या 3 दिसा उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोंदारामध्ये बसून तांचे आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो आनी तांची सवालां जापी आयकल्ले सोमेस्त ताचे जांतेकायेक विचमीत जाल्ले. ताका तें पळोवन तांची माय बाप अजाप जालीं. तोवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव वडकं ती दुकान तुका सोदून आसले हांव. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नासल्यात? ताणें उलयलेल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांच्या संगाता नजरेताक फाटीं आयलो. तांकां तो काळजाम जियेलो. पूण ताचे मातेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणांत जागोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचे उतर हे वांगडी तुका क्रिस्ता बाळका जेजू तें म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आनी मुखार हांव बरो भुरगो जातां. आनी मुखार हांव बरें भुरगें जातां. तुमच्या जिवितांत तुमी खेदाळपणी हें तुमी म्हळां आसतलें. कांय घरा पोखरीपणां करन, कांय डाडान मारल्या वेळार मम्मी कशीन वचोन, वा मम्मीन कांय मारल्या वेळार डाडा कशीन वचोन रोडोन रोडोन करून आनी मुखार बरो भुरगो जाता म्हण तुमी म्हळां आसतलें. आतां तुमी हांगासर वडील आसात. तुमची भुरगीं तशींच तुमच्या सांगाता करता जावंक पुरो. पोरेकलो म्हज्या लागीं म्हणालो, म्हज्या भुरग्यांतय हांव म्हजें बाळपण परत जियेतां. तर आतां बरो भुरगो जावचें म्हळ्यार कितें? तुमकां कळीत आसा, तुमी तुमच्या भुरग्यांक शिकयतात बरें कन्न मागणें करचें, इस्कालाचें लिसां बरें करचें, होमवर्क बरें करचें, संतोषान आसचें, घरांत इल्लीशी कुमोग करची. ही सकड बऱ्या भुरग्याची लक्षणां. तुमी ल्हान आसतना ही लक्षणां तुमच्या थंय आशिल्लीं? थोडीं धानसण स्मायल करतात, थोडीं मिश्यां भितर आसतात. जावं आज आमी भुरग्यां पासत मागचो दीस आनी आयचो विशय आसा देवाक आनी मनशाक मानवल्लो भुरगो जाव. मानवचें, बिईंग प्लीज्ड आमी म्हणटा. जेजून स्नान घेतना देव बाप वयरतान उलयलो आनी म्हणालो, हो म्हजो मोगास पूत, म्हाका तो मानवाला. कोणी एकल्या कडेन आमी उलयतना आमकां एखाद्या वेळार त्या मनशा लागीं उलोवंक खुशी जाता जाल्यार आमी म्हणटा, आय लायक टू टॉक टू दीस पर्सन. वा आमी कोणाय लागीं उलयतना हेरांक आमी लायक जाता. हाका म्हणचें मानवचें, बिईंग प्लीज विथ समवन. आमकां सगळ्यांक हेरांनी आमकां लायक करीचे, आमच्या विशयान बरें उलयचें म्हणली एक आशा. आज सोशल मिडिया आसा. आमी खालें एक फोटो पोस्ट केल्यार लायक म्हणून एक बटन दामतात. आमी खालें व्हिडिओ युट्यूबार पोस्ट केल्यार आमी म्हणटा लायक, शेअर, सबस्क्रायब म्हूण आमी सांगता. लायक आमकां कोणेय पसंद करीचें म्हूण आमी आशेता. आतां हांवें वडोल तुमकां सांगलें, ल्हान भुरगीं आतां डाडान कांय गुजी केलें, मम्मी कशीन धांवतात. आतां मम्मी म्हणटा, पळय डाडान सांगलें करेक्ट. तर तांकां कोणा कशीन येचें म्हूण कळना. आजो आनी आजी आसा जाल्यार तांचे कशीन येतात. तांणी हे पोटलून 2 कोंडा टोकून 2 किस दिले जाल्यार भुरग्यांक खुशी जाता. दे फील दॅट दे आर प्लीज्ड. ती आजो आनी आजेक मानवल्यान म्हूण तांकां भोगता. आनी आमी व्हड जातानाय हे मानवचें, बिईंग लायक्ड, बिईंग प्लीज्ड आमचें तें रुता जाता. ती आमची सायकॉलॉजी. कोण आमचो मोग करता, कोण आमच्या विशयान बरें उलयता, कोण आमची पाडता पुडटा, तांच्या सांगातपणांत आमी आसोंक आशेता. आनी चड तांणी आमकां लायक करीचें, आमी तांकां मानवचें म्हूण आनीकी चड आमी बरें करूंक, तांच्या दिश्टीन बरीं जावंक आमी चिंता. पूण अशें हर एका वेळार हर एक कडेन आमी बरीं जावंकूच गेल्यार इल्लोसो संतोश आमकां मेळटा. पूण जायते फावटी आमकां दूख भोंवता. कित्याक म्हळ्यार
आमी गरजे भायर मिती भायर कोणी मनशाक आमी मानवंक गेल्यार तांणी आमकां तांच्या स्वार्थाकच तांच्या फायद्याकच चड उपयोग करचो एक संभव आसा आनी हें सामान्य जावन आमच्या संवसारांत दिसून येता. आमी आज मनशाक मानवाचें मात्र न्ही, आमी आज देवाकी मानवाची मनशां जायजय. आतां देवाक मानवाचो जायचे जाल्यार थोडे फावटी आमी मनशाचे विरोधपण आमी इल्लेशें बांदून घेवचें पडटा. लुकाच्या वांजेलांत जेजू सांगता 12व्या अध्यायांत 49व्या वळीन 12:49 थंय म्हणटा, हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां. आमी देवाक मानवली मनशां जायचे जाल्यार हांवें म्हळें आमी थोडे फावटी वेगळ्याच रितीन चिंतेचें पडटा, आमी इल्लीशी दाक्षिण सोडीचें पडटा आनी त्या दाळा बरेंपण आसले कडेन इल्लोसो उजो पेट्टा. आमी आमची तत्वां कितें आसात ती आमी केदींच आमी सोडूंक नजो, पूण आमी सडावत कितें करता? जर आमकां फायदो आसा आमी सत्री पावस आयिल्ल्या कडेन आमी धरता. आमची माहुल्या आमची तत्वां एकच मातशें शिकोवण देवाचें उतर वचों पेल्यान. अशें केल्यार आमी देवाक मानवची देवाची भुरगीं जाता. एक उडास दवरया, आमी देवाच्या उतरांक इगज मातशें शिकोवणेक आमच्या तत्वांक आमी चिडकोन रावल्या तर आमचे विरोधी आमकां थोडे फावटी केणटीत, आमच्या विशयांत दुस्मानकाय उलयतीत आनी कितेंय गाळी समेत आमकां येडटीत. पूण तांच्या काळजांत तांच्या मनांत एक चिंता आसता, ह्या मनशाक म्हज्यान हालोवंक जायना, हो नितीवंत मनीस, हे नितीवंत मनीस. तर जालें न्ही, आमी एकच फावटी देवाकी मानवता आनी सांगत आस आमच्या विरोध्याकी आमी मानवता आनी हें जावन आसा आज आमकां आपोवणें. आमी जेजू कसो पळय आयच्या दिसा शुभ वर्तमानांत आमी पळयलें जेजू थंय शास्त्री आनी फारिसांवांक सवालां करनासलो. जावंक पुरो ते व्हडले व्हडले शिकोवणदार थंयसर आसले, ताणें तांकां विचारलें जावंक पुरो हें कित्याक अशें, तें कित्याक तशें, हें कित्याक अशें जावंक नजो. आनी तो ते कितें सांगतात तें सारकें समजूंक तो प्रयत्न करतलो. हांव कितें पाती येता तें हांवें पयलें समजूंक जाय. हांव एक याजक जाता जाल्यार हांव कित्याक याजक जाता म्हणल्यार हांवें पयलें समजूंक जाय. याजक पूण कितें म्हण हांवें पयलें समजूंक जाय आनी त्या दाळा मात्र हांवें बरो याजक जावंक साध्य आसा. आनी तशेंच तुमच्या कुटुंबांनी तुमी आवय बापाय जातना तुमी समजूंक जाय, आवय बापाय जावचें म्हळ्यार कितें, भुरग्यांक वाडोवचें म्हळ्यार कितें म्हूण तुमी समजल्या वेळा मात्र तुमी बरी आवय बापायक जावंक साध्य जाता. आनी जेजू आपल्या 12 वर्सांच्या प्रायरच आपूण कोण आनी आपूण कोण जावचो आसा म्हूण तो समजल्लो. त्या देखून मोरी आनी जुजे देदेसभर जावन ताका सोदून आयिल्ली, ती एक ताच्या लागीं उलयतात, तो तांच्या लागीं आनीकच उलयता, दुसऱ्यांच उलयता. पोरेकली स्त्री ह्याच शुभ वार्ता विशयांत आमी उलोवन आसतना ती म्हज्या लागीं म्हणाली, म्हजो पूतपणी सुकोवन गेल्लो, परतून पाटी म्हाका मेळ्ळ्या वेळार अशीं ताळ म्हणनातलीं कानुनां उलयता जाल्यार ताच्या वेळार हांव ताका हे दोन सोडटी म्हणून. मोरे कशें बगलां आमकां गोत्तू ना, पूण जेजू ताळ म्हणनातलें उलयलो गी आमकां तशें दिसोंक पुरो. पूण जेजू कितें उलयलो तें ताच्या आवय बापायक त्या दाळा त्या घडये समजलें ना, पूण उपरांत तांकां समजलें. हांगासर भुरग्यां थंय आवय बापायची जबाबदारी कितें म्हूण आमकां कळटा. भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक तांकां सर बऱ्यो वस्तू, बऱ्यो संगती, बऱ्यो सवलत्यो, बरें शिकप मात्र दिल्यार पावना. भुरग्यांक व्हड करूंक आमचे थंय देवाची कुरपाय गरजेची. आमी म्हणटा मोरी कुरपेन भरिल्ली आनी तिचे थंय दैवीक जाणवाय आसली. त्या देखून जेजू कितें उलयता तें तिका समजलें. जर आमचीं भुरगीं कितें उलयतात म्हूण आमकां समजनातल्यार देवाची कृपा आमकां आनीकी गरज आसा म्हण जालें. भुरगीं कितें उलयतात म्हळ्यार केवळ तोंडान मात्र न्ही, बगार तांच्या नात्यान, तांच्या सालीन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आमी म्हणटा. ती सांगनासतनाच जायत्यो संगती आमकां सांगतात, तें आमकां समजना जाल्यार आमकां देवाच्या कृपेची गरज आसा. कोण एकलो बरयणार म्हणटा, भुरगीं आमचीं न्ही, भुरगीं देवाचीं आनी त्या भुरग्यांक रुपीत करचें काम मात्र आमकां आवय बापायक दिलां. देखून ल्हान भुरग्यांक, आमच्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करचें एक मिसांव. कालच्या दिसा आमी मिसांवा विशयान नियाळ केलो, कुटुंबांत आमचें मिसांव कितें म्हण आमी नियाळ केलो. त्या देखून आनी हे मिसांव आमी बऱ्यान करूंक आमकां देवाच्या कृपेची गरज आसा. आनी आमी केदळां आमकां दिल्लें मिसांव बऱ्यान करता, त्या वेळा आमी देवाकी मानवता, मनशांकी मानवता. आतां मनशांक मानवता म्हळ्यार प्रत्येक जावन आमच्या भुरग्यांक आमी मानवता, आमच्या कुटुंबादारांक आमी मानवता.
आनी हे मिसांव करता आसतना जायतीं पंथां हुआना आमी फूड करूंक आसा. आयचो संवसार आमी म्हणटा स्पर्धात्मक संवसार, कॉम्पिटेटीव वर्ल्ड. हांगासर जिखच्या गोड्याक मात्र पेंड मेळटा. आयच्या संवसारांत आमी भुरग्यांक स्पर्ध्याक तयार करता, तांकां तांणी जिखच्या खातीर मात्र आमी तांकां तयार करता गी, वा त्या स्पर्ध्या मुखांतर कांयपणी नवें शिकोवंक मेळटा म्हणल्यार उर्बेन आमी तांकां तयार करता. जर जिखसोचू जिविताचो उद्देश जाल्यार आमचीं भुरगीं आयच्या संवसारांत जिवितांत कित्याक सलवतात. कोणी मनीस, कोणी भुरगो बरें शिकून बऱ्या कामार आसा जावंक पुरो, बरो सांबाळ आसा जावंक पुरो, बरें घर बांदलां जावंक पुरो, पूण त्या मनशा वट्टू कोणायकी जियोवंक साध्य ना तर ताचें सगळें तें शिकप, ताचें सगळें तें बरेंपण खंय गेलें. त्या देखून जिखसोचू जिविताचो उद्देश न्हय. आमी एक उगडास दवरूंक जाय. इस्कॉलांत पयलें लिसांव शिकयतात, ताचे उपरांत परीक्षा आसता. पूण जिवितांत तशें न्हय. जिवीत पयलें आमकां परीक्षा दिता आनी त्या परीक्षे मुखांतर आमकां जिवीत लिसांव शिकयता. त्या देखून आमच्या भुरग्यांक आमी जिणी फूड करूंक आमी शिकोवंक जाय. एक काणी तुमकां हांव सांगता. 2 जाण आसले. एकलो मालगाडो मनीस रिटायर्ड आनी एकलो उर्बेवंतू एक तरणाटो, एक 30 वर्सां जातीत, काम करनासलो. तांकां सदांय तांणी सकाळीं वॉकाक येचें. आनी एक दीस पाटी येता आसतना थंयसर झाडां विकतले एकल्याक ते पळयतात. आनी तो झाडां विकतलो पळयलेंच हो तरणाटो ह्या तरणाट्याक एक आयडिया येता. आमी एक 2 झाडां काण घेया, तूं एक काण घे, हांव एक काण घेता. ती दोनी आमी त्या झाडांची वाडावळ पळय आनी खंयचें झाड विक्की म्हणून बरें फळ दिता पळय तो विन्नर. जायत दोगी घरा गेले, मालगड्यान तें झाड व्हरून लायलें. ताणें ताका इल्लेशें जाय तितलें उदक घालें, इल्लोसो ईट घालो. तशेंच ह्या तरणाट्यांनी झाड लायलें, बरें उदक घालें, जाय जाल्लो बरो ईट घालो आनी कितें पुरा तें झाड वाडोवंक कितें पुरा करीचें तें सगळें ताणें केलें. मस्त ताची जतन घेतली. आनी एक दीस एक राती जोर जगलांनी, जोर वादळ, शिरना दिसो पावस आयलो. आनी दुसऱ्या दिसा उठोन पळयता ह्या मालगाड्याचें झाड तशेंच बरें आसलें. तें तितलें सुबेज दिसनातलें, सोरकेलें बरें दिसनातलें, पूण कांय जायनासतना तशेंच शाबीत आसलें. पूण ह्या तरणाट्याचें झाड पाळा समेत उमटोन वयर आयिल्लें. आतां ह्या तरणाट्याक मिस्तेर तें म्हूण समजूंक ना. ताणें मालगाड्या लागीं वचून विचारलें, हें कित्याक अशें घडलें? आनी मालगाडो म्हणलो, त्या झाडाक हांवें जाय तितलें उदक घालें, कितें गरजेचें ताका घालें, कितें गरजेचो ईट आलो ताका घालो, आनी ताच्या किसर जाय जाल्यार तुमचो सोदून वच म्हूण सांगलें. त्या देखून त्या झाडान ताची पाळां, उदक आनी ईट सोदून पाळां त्या भुंयत रोंबयलीं. त्या देखून तें झाड खंयच्या वादळाक हालोवंक ना. पूण तुवें कितें केलें? त्या झाडाक गरजेच्या की सड घालें. त्या झाडान ताची पाळां, ताका सगळें मेळटा म्हूण ताका कळीत आशिल्ल्यान ताची पाळां ताणें भुंयत रोंबोवंक ताणें कश्ट घेतले ना. त्या देखून येदेशा धाकट्या पावसाक हें झाड उमटोन वयर पडलें. त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी भुरग्यांक जिणी तांचेच तकी आमी रुपीत करूंक सोडूंक जाय आनी आमी वडिलांनी तांकां सांगात दिवंक जाय. अकंपनीमेंट आमी म्हणटा हो एक भौतीक जिविताच्या वाडावळेचो वांटो. आत्मीक रितींनी आमच्या भुरग्यांनी वाडोवंक जाय आनी त्या खातीर आमी आज आमच्या लागींच आमी सवाल विचारूंक जाय, भुरग्यांक जेजूसारशीं हाडचें प्रयत्न आमी कितलें केलां? आमी म्हणटा भुरगीं ल्हान आसतनाच जायतीं तांणी मुखार कितें जायचें, इंजिनियर जायचें, डॉक्टर जायचें अशें वडिलांक पयलेंच तांची येवजण आसात. हांवें हिंदी पिंतूर पळयतालो, तातूंत गरबांत आशिल्ल्या भुरग्यांक इस्कॉलांत एडमिशन करूंक फॉर्म हाडूंक तसो बापाय गेल्लो आसा. येयलें चड आमकां चड जालें म्हणून आमकां बगूंक पुरो, पूण तसले आवय बापाय आसात. आमी म्हणटा आमकां बरें याजक जाय, सुटसुडीत उर्बेवंत याजक जाय, सिस्टरां जाय. तीं खंय तावन येतात? खंडीत जावन तीं कुटुंबां तावन येतात. आनी हें जावन आसा देवाचें आपोवणें. आमी मानता सगळ्यांक देव तें आपोवणें दिना, पूण हें आपोवणें दिल्लें रुपीत करूंक आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत एक पूरक वातावरण आमी तयार केलां गी. उडासतऱ्या मोगाच्या भाव भयणीनो, वयल्या टांकींत आसचेंच टॅपांत येवचें. जर भुरगीं वडिलांनी मागणें करचें, वडिलांनी देवाचें उदर वाचचें, वडिलांनी मिसाक वेचें ती पळयनात तर तीं तशेंच तुमचीच देख घेतात. हांवें हें सगळें तुमकां सांगचें न्ही. तुमच्या कुटुंबांत बरो मागण्याचो स्पिरीट आसा, त्या देखून तुमी कश्ट काडून हांगासर मिसाक आयल्यात. जीं कोण ही एक बरी देख दिवंक चुकल्यात तांकां हांवें सांगचें. पूण तुमी
जी कोण मागणे करतात मिसाक येतात पूण तुमी तुमच्या कुटुंबांत घोव आनी बायल जावन एक आवय बापय जावन एकामेकाचो मोग करिनात एकामेकाक विश्वासी रावनात एकामेकाक मानान लेखिनात तर भुरगीं तुमकां पळयतलीं आनी तुमची देख घेतलीं. हांव पोर एक दीस एका घरा गेल्लो. त्या घरा वचून त्या कुटुंबाक पळोवन म्हाका भारी एक संतोश जालो. थंयसर दोगां भुरगीं आशिल्लीं आवय बापाय आशिल्लीं. चेडूं कांय 8 वर्सांचें आसतलें चेडको कांय 7 वर्सांचो. आनी चेडूं आवय लागीं विचारता मम्मा हू इज युअर बेस्ट फ्रेंड हू इज युअर बेस्ट फ्रेंड. आनी आवय जाप दिवचे पयलें चेडको म्हणटा आय नो हू इज मम्मास बेस्ट फ्रेंड. आवय जापता ओ चेडको काल उलयता काय. आनी ताच्या उपरांत चेडको म्हणटा मम्मा डाडा इज युअर बेस्ट फ्रेंड नो डाडा इज युअर बेस्ट फ्रेंड नो. हें आयकून म्हाका कितली खुशी जाली. त्या भुरग्यांनी ल्हान भुरग्यांनी त्या आवयन आनी बापायन फ्रेंड्सां बरें आसचें पळयलां जाल्यार जालें ना मोगाचें न्हू हें बागी कुटाम जालें ना मोगाचें न्हू हें बागेवंत कुटाम. तशें म्हळ्यार तुमी भुरग्यांक पळोवच्या की चड भुरगीं तुमकां पळयतात. भुरगीं तुमी तुमचें तें आसलें तें बरेंपण कितलें बेगीन जिखून धरता तुमी पळया. जर तुमी त्या भुरग्यांक बरी देख दिवंक तुमी चुकल्यात तर जर त्या भुरग्यां मुखार तुमी बुरशीं उतरां उलयतात तर जर त्या भुरग्यां मुखार तुमी हेरांच्यो खबरो उलयतात हेरांचें नांव पाड करतात तर भुरगीं तुमकां पळयतात आनी हाचो परिणाम तांच्या जिविताचेर वायट रितीन जाता. आनी उडास सोऱ्या मोगाचें न्हू. जेरेमिया प्रवादाच्या ग्रंथांत 13 अध्याय 20व्या वळींत देव थंय विचारता देव थंय लायक विचारता तुज्या ताब्यांत हांवें एक हिंड दिल्लो तो खंय आसा. तुज्या ताब्यांत हांवें एक सोबीत हिंड दिल्लो तो खंय आसा. देव विचारतलो तुमचे लागीं हांवें तुका 1 2 3 4 5 आनी ताच्या चड हांवें तुमकां भुरगीं दिल्लीं तांचे लागीं तुवें कितें केलें. तुका हांवें एक मिसांव दिल्लें एक जबाबदारी दिल्ली तुवें तुजी जबाबदारी कशी पाळ्ळी. आनी देवा मुखार आमी येतना हें लेखपत्र आमी काणयेक वचोंक जाय. तर कितें करचें. पयलें सवाल हांवें तुमकां सांगिल्लें शर्मा हांव सुरू करता आसतना आसता हांव न्हू हांव बरो भुरगो जाता. आनी बरें भुरगें जावचें सिंपल आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. बरेंकान आमचें काम करचें संतोशान आसचें. लेट अस नॉट मेक आवर लायफ कॉम्प्लिकेटेड लेट अस कीप इट व्हेरी सिंपल. जें कितें दिसून शिकयलां तें आमच्या जिवितांत पाळचें बरीं जावचीं आनी कितें सकड बरें करूंक जाता संवसारांत कितें सकड भुरग्यां मुखार आमी बरें देख आमी दिवंक जाता ती दिल्यार जालें. लायफ इज सिंपल. आज सावन बरो भुरगो जाता. देखून कोण स्त्री आसा तांकां म्हणा भुरगें जाता आनी दादले आसात म्हणा भुरगो जाता आनी म्हजे सांगाता म्हणा आज सावन हांव बरो भुरगो जाता. परतून आमी म्हणया आज सावन हांव बरो भुरगो जाता. देवाक आनी मनशाक मानवाल्लो बरो भुरगो जाता आनी बरीं भुरगीं जावंक देव ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां कृपा दिवंक दी म्हूण आमी मागया. आमेन. भेटता बाबा तुका जिणे की कोणी आमचे वोपून दिता वास तुका सर्वेस पोरा सृष्टी रचणारा भेटता आमकांच तुका सर्वेस पोरा देण्यात तारा दयेन ओपून घे आमकां सर्वेस पोरा सृष्टी रचणारा भेटता आमकांच तुका सर्वेस पोरा देण्यात तारा दयेन ओपून घे आमकां. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर परिवार देवा बापाक मानतात आसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमचे अनेक सभेच्या देवाक सर्वेस पोर मारून घेव.
देवा आमच्या मोगाळ बापा, खरी भक्ती आणि शांती तुमचं आमच्या काळजाने उपजयताय. देखून या यज्ञावर मी तुका महिमेवंत देवा, फावो तो मान आमी दिसो कर आणि ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन विश्वासीपणान एका मनाची आणि एका काळजाची आमी जावंक निर्मी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोद्वेदर आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उसवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेगेत आयलो. तुझ्या सासनीक सोबदान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असक्ताय. अशें आमच्या विनाशी सैमान फुंक्याक जोडलो हो अविनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापाचो समेस्त मनशाक जिवीत देवाचे. एका मनशा वरवीं तें फावो जालें. देखून आतां सगळ्या देवदूतां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 deparaso सर्वेस्पोर तू. सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुकाचे. सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पोराचे नावे येता ताकाचे सर्गी तुकाचे. सर्गी तुकाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस मरून सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणेक कराराचें हें रगत पातकाचें बगसणें मेलच्याक तुमचें बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवीं तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संवसाराच्या सर्वंदारा आमची सर्वण कर. जय क्रिस्ता
जय जय बापा जेजूच्या मरणाचा आणि पुनर्जीवनपणाचा आमी भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सर्वणेची काल सुखा समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतल्या आमचो मेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्ताराचे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे आजाकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमकांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदोवन मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतेंत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखमळ फळेंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मोरये देवाची माये सांगाती बागेवन झुजे तुजो नसकळंक पती बागेवन धर्मदुता आनी सर काळी तुका मान मोरल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन जेजून आमकां बरीं भुरगीं जावन बापाक बापा म्हूण उलोवंक आमकां शिकयलां तेंच मागणें आतां आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळ्यार पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आगांतांतली वाटय कित्यारस वडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सुसाच्या आसना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आमी सगळां बरीं भुरगीं म्हूण एकामेकाक मानून घेवन संतोषान क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती आमी सर्वांनी बरीं भुरगीं जावन देवाक आनी मनशांक मानवची जावंक आपोवणें दिता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर्वां सुभागी सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली म्हाका सांबाळ मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये
तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. काळोख निवराय दैवी सत्तेन वागय. जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी सत्तेन वागय. हांव सर पडटा दुनिया वळखून घेता सर्गी कृपा मागता सेव तुका लेता तुये जेजू बोगस जेजू कडे सागाती जेजू जेजू तुये मुझे काळजा प्रकाश पाकर जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी सत्तेन वागय. तुये मुझे काळजा प्रकाश पाकर जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी सत्तेन वागय. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुझे परचेक तरे तरेचो आदार दिवन तूं तिका सांबाळताय आनी चलयताय. तुजे कणवळे नातांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां वखद मेळोवन दी. हे परी ह्या सर्त्या जिविताच्या देण्याचो गरजेचो आदार घेवन अदीक व्हडा विश्वासान सासनाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचशी कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयकन बसात. आज नोव्हेनाचो तिसरो दीस आमी नियाळचो विशय जावन आसा
देवाक आनी मनशाक मानता तसलो भुरगो वा भुरगें आसा. आज भुरग्यां खातीर मागचो दीस सर वडील लागी खालती विनंती. जर तर तुमच्या घरा भुरगीं आसा तर सांजेचे 6 वरांचे मीस प्रत्येक सावन भुरग्यां खातीर भेटोवचें जावन आसा. तुमच्या भुरग्यांक आपोवन हाडात. आज नोवेनाच्या वेळार जर तर तुमच्या लागीं धाकटीं भुरगीं आसा तर नोवेन करता आसतना आमी भुरग्यां वयर मागणें करतले. जायत देखून कोणी भुरगीं भायर आसा तर तुमी भितर इगर्जे कडेन हांगासर मुखार आपोवन हाडचें. नोवेनाच्या आखरेक भुरग्यांच्या वयर आमी मागणें करतले. फाल्यां काजारी जोड्यां खातीर समर्पिल्लो दीस. फाल्यां सांजेर दियेसिचो येवकरिस्तचो पुरुशांव आसल्या निमती फाल्यां सांजेची मिसा हांगासर आसची नात. सकाळींची 6 वरां तावन प्रारंभ जावन 1 वरां म्हणसर मिसा आसतली. सांजेर 4 वरांचे मल्याळम मीस, सांजेर 5 वरांचे इंग्लीश मीस, 6 वरांचे कोंकणी मीस आनी 7:15 कन्नडा मीस आसचे ना. त्या देखून केवळ सकाळींची मात्र 5 मिसा आसतली. आयचे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले प्रधान याजक जावन आसात फादर बाबूश. नोवेस याजक व्हड जावन केवळ 5-6 म्हयने जाले. मात्र आमच्या प्रॉविन्साचे निमाणे वा तरणाटे 2 जण याजक हांगासर आसात. ताज्या 10व्या कुशीन आसा बाप रोनाल्ड फुर्तादो, नवोस याजक बॅचमेट्स ते. आनी आज ह्या मिसाच्या वेळार मिसाचें बलिदान भेटोवन तशेंच भोव अर्थाभरीत शिकोवण तांणी दिल्या. फादर बाबूश तुमकां सर बरें मागता. बाळका जेजूचो आशिर्वाद तुमच्या सर मिसावांचेर आनी सर याजाकी पयणाचेर आमी मागता. देव बरें करूं फादर बाबूश. 6 भेटवणी केल्ल्या आमच्या दोगां याजकांकी देव बरें करूं आनी जेजू बाळकाची आशिर्वाद आमी मागता. ह्या दिसांनी कोणाकी कुमसार जावंक जाय तर आमच्या ह्या देव मंदिराच्या फाटल्या कुशेल्यान वा स्टॉलाच्या फाटल्या कुशेल्यान याजक कुमसारीक बसून आसात. तुमी कुमसार जातले आनी जावचें. तशेंच मिसाचें बलिदान जाल्या उपरांत सर्व लागीं खालती विनंती. सर्वांनी जेवण सेवन घरा वचचें म्हणून खालती विनंती. म्हज्या 10व्या कुशेन जेवणाचें साल आमी मांडून हाडलां. थंयसर वचून जेवण सेवचें. आयचें हें मिसाचें बलिदान 9 जाल्ले उपरांत आराधन आसतलें. कन्नडा भाशेंत फादर प्रवीण मैसूर DSCचे आराधन चलोवन व्हरतलें. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची विस्तार आशिर्वादां. सर उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. प्रागाच्या बाळका जेजूचें नोवेन. मनशाच्या भुरग्यां सांगात रावचो म्हजो संतोश म्हणटा सुमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावनची येयलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नाणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमची सर मागणी आनी ते सवां जेजू बाळका समोर आमी दवरया. प्रत्येक सावन आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां पासत आमी मागया. देव तांकां बरी भलायकी दिवं दी. जाणवायेन तांणी वाडूंक तांकां कुरपा दिवं दी. उंचले शिकप शिकोवंक आशेतल्या भुरग्यां पासत मागया. कितलींय जाणां भुरगीं शिकप सोडूंक आशेतात पूण तांकां तांक ना. देव तांकां आदार दिवं दी म्हूण आमी मागया. पिडेस्त भुरग्यां पासत मागया. देव तांकां गूण करूं दी. कितलींय जाणां भुरग्यांच्या देण्या पासत मागतात काजारी जोडी. तांचे मागणे देव आयकूं दी म्हूण आमी मागया. कितलीशीं आवय बापय आमची भुरगीं वाट चुकून गेल्यात म्हूण रडतात. त्या भुरग्यां पासत आमी मागया. जायतीं तरणाटीं जिणीं सांगाती पासत सोदनेर आसात. तांकां जोगती संगती आनी संगातीण मेळोवन दिता म्हूण आमी मागया. आमच्या कुटुंबाक
बाळका जेसूक समर्पण दिवया. कुटुंबात कितलींशीं जाणां रडतात, कुटुंबात समाधान ना, कश्ट आसात, रीण आसा. देव तांकां समाधान, ताचें सर्गीचें समाधान तांकां दिवं दी म्हण आमी मागया. आनी तशेंच जे कितें प्रत्येक इरादो आमी जेजू मुखार दवरूंक हाडला त्या पसोती ह्या वेळार आमी मागया. सांगात आमी म्हणया, हे जेजू बाळका, तुजी सर पदव्याच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन पुकोललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक देन आयक आनी तुज्या अभ्यासावांनी भर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान मरे कुटुंबान भरलेले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव मी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी शब्द मनीस जालो. नमान मरे कुटुंबान भरलेले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव मी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी शब्द मनीस जालो. नमान मरे कुटुंबान भरलेले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव मी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी शब्द मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें. ह्या जपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कोळची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजें इतलें बिरमतीन भरिल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयली सर कस आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळकान आमच्या जिवितान केल्या सर उपकारांक आमी अर्गां दिवया. सांगाता आमी मागया. ये बो उदार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या देवड्या उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपाचे म्हाजे मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी आनी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी खळनेंतली दैवीक मजल सोडून दीत. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. कोणी भुरगीं आसा जाल्यार नायकान मुखार येयात हांगासर. मोगाच्यान सर्व आमी आमचे दोळे धांपया आनी प्रत्येक जावन हांगासर आसच्या ह्या ल्हान भुरग्यां पासत आमी मागया. देव तांकां जाणवायेन बरोवन दी, बऱ्या भलायकेन बरोवन दी. देवाक आनी मनशांक मानवल्लीं भुरगीं जावं ती वांडो दीत म्हणून आमी आतां प्रत्येक जावन मागया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुवें तुज्या पुता जेजूक मनीस जावन ह्या संवसारीन धाडलोय आनी तूं आमचो मोगाळ बापय आनी आमी तुजीं भुरगीं म्हूण कळयलें. तुज्या पुता जेजून भुरग्यांक आपले वेंगेंत घेतलें आनी तांकां आशिर्वाद दिलो. ताच्या जिवनपणांतय तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय आनी पवित्र आत्म्याच्यान देणे आनी नेटयलाय. आज ह्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांकां सर्व पिडे शिड्यांतलें आनी वायट विघ्नांतलें निवार म्हूण तुज्या लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूची देख घेवन ताणें कुडीन जाणवायन आनी देवाचे कुरपेन वाडोवंक तांकां तुजो आदार दी.
भुरग्यांच्या आवय बापायचेर तुजी सुबाम आशिर्वादां वत भुरग्यांक गरज असो मोग बरें शिक्षण उत्तेजन आनी मार्गदर्शन तांचे तान मेळ्ळें अशें कर. अशें नाजरांतल्या बागी कुटुंबा भाशेन तांचें कुटुंब फुलोवन त्या मुखांत तुका महिमा दिशें तांचेर तुजें बेसांव घाल. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बाळका जेजूचो आशिर्वाद घेवंकू तकली बगायात. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे समेची येता आनी रास करता सासनाच्या सासनार. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.